काल इलेक्शन कमिशनर हांच्यांनी निवडणूक आमची देशाची निवडणूक जी आसा लोकशाहीची म्हणजे जगातली सगळ्यात व्हडली लोकशाही म्हणजे भारत देश 7 टप्प्यान निवडणूक डिक्लेअर केली आणि आम्ही गोंय 3ऱ्या टप्प्यान आसा 7 मे येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर कारण आजूय सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जातली दिल्ली आणि त्यामुळे एक उमेदवार ऑलरेडी आमचो डिक्लेअर जाल्लो आसा उत्तर गोंयचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आज किंवा फाल्यां दोनूय दीस कंटिन्यू मिटींग आसा म्हाका विश्वास आसा आज किंवा फाल्यां 2 दिसां भितर उमेदवार डिक्लेअर ताजेर वुमन्स आसतलो ते फायनली एक्झॅक्ट आतां आमकां दोनूय ऑप्शन आसात वुमनय आसूं शकता किंवा मेलूय आसूं शकता पण तातूंत आमकां पल्लवी जनतेचे आहा नाही कशें आसा की कोणाची नांव आसा ती काय म्हाकाय खबर ना जो पर्यंत डिक्लेअर करना तो पर्यंत कोणाचें नांव आसा कितें आसा तें डायरेक्ट पण एक आज किंवा फाल्यां 2 दिसां भितर आमची निवडणुकीचे उमेदवार डिक्लेअर पण उमेदवार महिलाच आसतली काय सांगपाक जायना दोनूय ऑप्शन आसा